वास्को शिगमो समिती वेंचपा खातीर मुरगांव पालिकेन आपयल्ल्या बसकेत बरोच बोवाळ जाल्ल्यान फाटली समितीच काम करतली अशी घोषणा नगराध्यक्ष सुमिका उजगांवान केली। उद्देजक नाना बांदेकाराक कमिटीचो अध्यक्ष करचो अशी सुचोवणी समितीचो आदलो अध्यक्ष शेखर खडपकारान केल्ली। मात बांदेकार बसकेक नाशिल्ल्यान कांय लोकांनी त्या सुचोवणेक विरोध केलो, ताका लागून बरोच बोवाळ जालो। हांव अध्यक्ष ह्या नात्यान हांवें पळयला जाल्यार हांवें एक प्रस्ताव मांडला, सगळे कोणें ना म्हणूंक ना, चडशे आमी सगळे एग्री जाले नाना बांदेकाराक अध्यक्ष करपाक लागून। फक्त हांगा यो म्हणपाक लागलो, पूण नाना बांदेकार काही कारणामुळे येवंक शकूंक ना। एक दीस रावला तर सगळे मिट्टाले, पूण हो जाय म्हणून इंटेन्शनली मुद्दम हो वाद करून घेतला। नाना बांदेकार शिगमो समितीचो अध्यक्ष जाल्लो पालिका अध्यक्षाक नाका आशिल्लो असो आरोप कांय लोकांनी केला। आज चेअरपर्सनाक नाका म्हणून चेअरपर्सनान एक पयलींचीच कमिटी डिक्लेअर केल्या। चेअरपर्सनाक नाका, नाना बाब जाल्लो म्हणून ताणे डिक्लेअर केल्या ही कमिटी। आमकां सगळे वास्कोकारांक आमी सांगलेले नाना बाबाक हाडा, आमी ताका प्रेसिडेंट करता म्हणून, पूण चेअरपर्सनाक नाका आसले तो जाल्लो म्हणून ताणे पयलींचीच कमिटी डिक्लेअर केल्या। आमी हांगा पदाधिकारी म्हणून भरलेले ते मोगी म्हणून येयलेले लोक सगळे। हांव एकूच सगळ्या वाटेन एक सांगता तुका, हांव नाना बाब समज वास्कोन आहा जाल्यार नाना बाबा हांगा आपय, आमी सगळे फाटी सद्या नाना अध्यक्ष करता। शिगमो समिती वेचून काडपा खातीर आपयल्ल्या ह्या बसकेत बोवाळ जाल्ल्यान आदलीच कमिटी काम करतली अशें नगराध्यक्ष सुनीता उसगांवकारान जाहीर केलें। वास्कोच्यान दिशांत परब। गोंयांत भाजपाचें सरकार आयल्या उपरांत फाटल्या 2 वर्सांत गोंयांतली कायदो आनी सुवेवस्था साप्प इबाडल्या असो आरोप गोंयच्या खासगी बसवाल्यांच्या संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान केला। पुलिसाच्या कामात राजकारणी चड मेतेर जावंक लागल्यात, त्या खातीर केशींचो पुलीस तपास सारको जायना अशें तामणकार म्हणटा। गोंय राज्यात मनोहर पर्रीकर सरकार स्थापन जाल्ल्या पासून कायदो सुवेवस्था लॉ एंड ऑर्डर जी पळय गोंय राज्याची पळय आसा ही अत्यंत घातक आनी खालावलेली आसा। घातक परिस्थिती गोंय राज्यात निर्माण जाल्लेली आसा। राज्याची कायदे आनी सुवेवस्था परिस्थिती पळय जी आसा ती खालावलेली आसा। आयज संपूर्णपणान आमकां दिसून येता की मर्डर केसी ज्यो आसा त्यो 75 रजिस्टर जाल्ल्यो आसा, रॉबरी ज्यो आसा त्यो 62 केसी रजिस्टर जाल्ल्यो आसा, 112 रेप केसी रजिस्टर जाल्ल्यो आसा। मनोहर पर्रीकाराक गृहमंत्री ह्या नात्यान सामकें अपेस आयलां असो दावो सुदीपान केला। विरोधान आसतना रवी नायकाचेर जो मनीस एलिगेशन करतालो की सगळे ज्यो चोरयो जाता हेचे वरसून गृहमंत्र्याक हप्ते येता, आयज हप्ते कोणा पर्यंत पावता तेचे खंय तरी स्पश्टीकरण मनोहर पर्रीकारान गृहमंत्री ह्या नात्यान आयज गोंयच्या जनतेक दिवपाची आवश्यकता। ज्यो तपास यंत्रणा आसा ह्या तपास यंत्रणांचेर आयज राजकीय दबाव मोठ्या प्रमाणात वाडलेलो आसा। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। पणजे बोगदा वॉक वाठारांतल्या एका घराक मंगळारा सकाळीं उजो लागलो। घर कृष्णकुमार परबाचें। उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्ले। उज्यांत घराचे पागेर, आयदनां, कपडे आनी बाकीच्या सामानाचो जळून गोबोर जालो। उजो लागला म्हूण कळटनाच मुख्यमंत्री पर्रीकार सुवातेचेर गेलो। घराकाराचे फामिलीक लुकसाण भरपाय दिवपाचें उतर पर्रीकारान दिलां। घर लॉक आशिल्लें न्हय, लोक गेल्ले, तांकां सांगलें एसेसमेंट कर म्हणून, मागीर कॉम्पेन्सेशन दिता। आमकां हांगासर 10:11 कॉल आयिल्ले, इन्फॉर्म केल्ले तेन्ना इमिजिएटली आमी हांगासर गाडयो टर्न आउट केल्यो। फुडें थंयसर पयलींच उजो पालोवपाचें बाकीच्या लोकांचें काम चालू आशिल्लें, तांकांय आमी हेल्प केलो आनी उजो सगळो आसा पळय तितलो पालयलो। आजून आमकां सारकें कळूंक ना की ती कितें म्हणटा इलेक्ट्रिकल वायरी वयर आशिल्ल्यो, भितर जी बायल त्या वेळार आशिल्ली जी कामाक मागीर उपरांत गेल्ली म्हणटा पळय ती तितूनय जालां जावंक शकता, किंवा भितर दिवो बी एकादर पेटयल्लो आशिल्लो तितूनय जालां जावंक शकता। ते आमी इन्क्वायरी करतले, तांकां विचारतले आतां आनी कितें तें सारकें कळटलें। वयले फक्त रूफ आसा पळय ते सगळे भितरले कपडे तेंचे पिड्ड्यार जाल्या, आयदनांय पिड्ड्यार जाल्या, वॉल आसा पळय ते वॉलूय तेंची ती सिमीट आहा पळय तेंय भितर सगळें देंवलां। 9:30ची गजाल तो बोगदाक उजो पेटलो म्हणून आमकां कळ्ळें। आमी कळना फुडें आमची सगळे वाड्यावयले सगळे भुरगे म्हाज्या घराच्या पोतान वचून उजो पालयलो। उजो इतको व्हडलो आसलो की ते लोकांचे पळयण्याची दृश्टीच पळोवन सारकी थंड जावपाचो अशें आसलेलें। बाई कडेन मागला, बाईन आमकां आश्वासन दिलां की तांकां मदत करून दितलो म्हणून। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।